मातेवाचें शुभ वर्तमान। ते गालिल्यांत एकवटलेले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पराधीन जातलो। ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली। ते कापर्नाहूम पावतच देव मंदिराची पट्टी वसूल करतल्यांनी पेद्रू सरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू अद्या स्तातेराची वर्गोणी फारीक करिना? ताणें जाबाब दिलो, करता। आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो। पूण तो उलोवच्या आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतल्या राजा कोणा कडचो दोंड वो पट्टी घेतात? आपल्या नागरिका कडचो वो परक्या कडचो? ताणें जाबाब दिलो, परक्या कडचो। म्हणटच नागरिकां सुटलीं। पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली दवर। तिचें तोंड उकोड आनी तातूंत तुका एक स्तातेर मेळटलो। तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी। देवाचें उतर हें।